इंडियन सुपर लीगात बंगळुरू FC कडल्यान खेळपी रायन विलियम्सन भारता कडल्यान खेळपा खातीर हालींच ऑस्ट्रेलियन नागरिकत्व सोडून भारतीय नागरिकत्व स्वीकारिल्ले। हालींच बांगलादेश आड 2027च्या एशिया कप पात्रता फेरये खातीर जाल्ले मॅची वेळारूय रायन ढाकात हजर आशिल्लो, पूण तो भारतीय पंगडाचो सदस्य नाशिल्लो। हे मॅचीत भारताक बांगलादेशाकडल्यान 1-0 गोलान हार खावची पडिल्ली। फिफा कडल्यान अधिकृत मान्यताय मेळूंक नाशिल्ल्यान तो भारतीय पंगडाचो भाग नाशिल्लो। संघटना बदलपा खातीर ताणे फिफाच्या प्लेयर स्टेटस चेंबरा कडेन अर्ज केल्लो। बिरेस्तार फिफान ताजो अर्ज विचारात घेवन संघटना बदलपा खातीर ताका मान्यताय दिल्या। रायनाचे जल्मा पयलींच्यान भारता कडेन आसा कनेक्शन। ताचे आवयचो जल्म मुंबईतल्या एका एंग्लो इंडियन फामिलीत जाल्लो। रायनाचो बापूय केंट इंग्लंडाचो। रायनाचो आजो लिंकन लिंकी ग्रॉस्टेन हाणें 1950च्या दशकांत संतोष ट्रॉफीत बॉम्बे म्हळ्यार आतांच्या मुंबईचे प्रतिनिधित्व केल्ले। रायन ऑस्ट्रेलिया कडल्यान अंडर-20 आनी अंडर-23 पंगडात खेळ्ळा। 2019 वर्सा दक्षिण कोरिया वांगडा जाल्ले एके मॅचीत तो ऑस्ट्रेलियाच्या वरिष्ठ पंगडा कडल्यानूय खेळ्ळा। 2021 बंगळुरू FC कडेन कबलात करचे पयलीं 2019 वर्सा रायन फुलहॅम आनी गिलिंगहॅम, ऑक्सफर्ड युनायटेड, बार्न्सली तशेंच रॉदरहॅम युनायटेडा कडल्यान खेळ्ळा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।